नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. लोकसभा अधिवेशनात आयजूय विरोधकांच्या बोवाळाक लागून सभाघरांत आडमेळी 2 फावटी तहकूब केले उपरांत सभापती ओम बिर्ला हांणी सभाघराचें कामकाज दिसभरा खातीर केलें तहकूब. राज्यसभेत लेगीत विरोधकांची घोषणाबाजी आनी बोवाळाकूच खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी गोंयच्या मिना खण उद्देगाचो विशय केलो उपस्थित. DRDA आयोजित पंच संमेलनात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतलो वांटो. उत्तर गोंयच्या पंच वांगड्यांच्यो समस्या घेतल्यो जाणून. तेलका.कॉमचे आदले संपादक तरुण तेजपाल हांकां मुंबय उच्च न्यायालयाच्या पणजे खंडपीठांत थारायला दोशी. सत्र न्यायालयाचो निर्णय भायर मारून सुनायली 10 वर्सांची सक्त मंजुरीची ख्यास्त. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत NDFCचे वतीन मुंबई ब्रिक्स वेव्स बाजाराचे आयोजन. ब्रिक्स वांगडी देशाचे सुमार 500 प्रतिनिधी घेतात वांटो. आता खबरो विस्तारान. लोकसभा अधिवेशनात आयजूय विरोधकांनी जोरदार बोवाळ केलो. नवी दिल्लीतल्या जंतर मंतर वाठारांत विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या आंदोलना मजगतीं पुलिसांनी केल्ल्या कथीत कारवाय प्रकरणात केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सभाघरांत निवेदन करचे ही विरोधकांची मागणी आशिल्ली. त्या वयल्यान विरोधकांनी सभाघराचें कामकाज सुरू जातकच जोरदार घोषणाबाजी केली. सभापती ओम बिर्ला हांणी समजावपाचो यत्न केलो. सदन चर्चा संवाद के लिए होना चाहिए, लेकिन आप रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करते हैं, सदन की गरिमा को गिराते हैं, अनैतिक तरीके के पोस्टर लाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन चर्चा संवाद के लिए ये अच्छी परंपरा नहीं है और आपका अच्छा आचरण भी नहीं है। देश इस आचरण को देख रहा है। मेरा पुनः आग्रह है, आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं सदन को चलाऊंगा। हर मुद्दे, हर विषय पर, हर विधेयक पर पर्याप्त समय आपको मिलेगा। आप चर्चा संवाद में अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। उपरांत सभापती ओम बिर्ला हांणी पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 2 वरां मेरेन सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें. 2 वरां उपरांत परतून सभाघराचें कामकाज सुरू जातकच विरोधकांचो बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान सभापती ओम बिर्ला हांणी सभाघराचें कामकाज दिसभरा खातीर तहकूब केलें. राज्यसभेत लेगीत ह्या मुद्द्यावेल्यान विरोधकांनी घोषणाबाजी आनी बोवाळ केल्ल्या कारणान कांय काळ विरोधकांच्या बोवाळातूच कामकाज सुरू आशिल्लें. गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी गोंयच्या मिना खण उद्देगाचो विशय आयज सभाघरांत उपस्थित केलो. Directly dependent on mining, along with thousands engaged in transportation and allied activities, lost their livelihoods. Many had taken bank loans to purchase trucks, tippers, barges, mining machinery and other equipment. With mining coming to a standstill, they lost their only source of income and were unable to repay their loans. Their defaults were not willful, but were the direct result of circumstances beyond their control. Recognizing the severity of the crisis, the government of Goa introduced several relief measures, including financial assistance and a government-supported one-time settlement scheme. As a result, many affected borrowers were able to settle their loan accounts. Although many loan accounts have since been settled, the delay in repayment during the mining closure continues to adversely affect the borrowers' credit history and credit scores. Consequently, they are unable to obtain fresh institutional finance to purchase vehicles, machinery or start new businesses, making it difficult for them to rebuild their livelihoods. राज्यसभेत आयज विरोधी पक्ष फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी विरोधकांच्या मागण्यांचेर सरकार लक्ष दिना असो आरोप करून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलना वेळार लाठीचार्ज करपाचो आदेश कोणी दिलो असो मुद्दो उपस्थित केलो. ताचेर संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी जाप दिली.
to, while the council is sitting, a member supposed to shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noise or in any manner, disorderly manner. Rule 2 for the leader of opposition, Kharge ji. This is about irrelevance of reputation. The chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition, either of his own arguments or of the arguments used by other members in the debate, may direct him to discontinue his speech. झारखंडातल्या भरती परीक्षेतल्या कथित अनियमिततेआड विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रफुडारी खासदार अनुराग सिंग ठाकूर हांणी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांचेर खर उतरांनी टिका केल्या. झारखंडातल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलना आड राहुल गांधी मौन धरून आसा. काँग्रेसचे राजकारण हे संधी साधू आसा. झारखंडातल्या तरणाट्यांची काँग्रेस पक्षाक कांयच वालोड ना अशा उतरांनी ठाकूर हांणी प्रश्न उपस्थित केला. सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस की राजनीति अवसरवादी राजनीति है. क्या झारखंड के युवा कांग्रेस के लिए कोई महत्व नहीं रखते? क्या झारखंड के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निवास के बाहर राहुल गांधी जाकर लेटेंगे कि नहीं लेटेंगे, जैसे प्रधानमंत्री निवास के बाहर लेटे थे? क्या झारखंड के युवाओं की आवाज़ उठाएंगे नहीं उठाएंगे? जब पंजाब के युवाओं की बात आती है, सवाल ये खड़ा होता है कि अगर राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी 19 में से 17 पेपर लीक हुए, 19 में से 17, और जो शिक्षा मंत्री थे उनको राज्य का कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, जो अनाप शनाप बयानबाजी करते थे. देश में कांग्रेस की सरकार थी तब भी राहुल गांधी कभी युवाओं के लिए खड़े नहीं हुए. केवल राजनीति करने के लिए कुछ युवाओं को पकड़कर उनके कंधे पर कांग्रेस बंदूक चलाना चाहती है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है. सवाल ये खड़ा होता है कि ये सिलेक्टिव राजनीति क्यों, ये अवसरवादी राजनीति क्यों? केंद्रीय मंत्रिमंडळान आयज 23,731 कोटी रुपये खर्चाच्या राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा येवजण गोबर्धन या येवजणेक मान्यताय दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या यजमानकेखाला आयज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बसका जाली. ह्या बसकेन जाल्ल्या वेगवेगळ्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. गोबर्धन येवजण स्वच्छ उर्जे खातीर एक म्हत्वपूर्ण पावल आसा. ह्या येवजणेखाला नितळ इंधन आणि जैविक सारे तयार करपा खातीर मजत जातली अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. 6 पिलर्स है जो कंप्रेस्ड बायोगैस CBD कंप्रेस्ड बायोगैस बनती है सिटी और एग्रो वेस्ट को डाइजेस्ट करने के बाद में, उसको फर्मेंट करने के बाद में, तो उससे जो गैस बनती है उस गैस की यूटिलाइजेशन के लिए अश्योर्ड ऑफ टेक का पिलर रखा गया. यानी जो भी मैन्युफैक्चर करेगा बायोगैस उसको एक अश्योर्ड ऑफ टेक यानी उसके प्रोडक्ट को खरीदने की गारंटी दी जाएगी. अश्योर्ड ऑफ टेक यानी बाय करने का गारंटी इसमें दिया गया है. सेकेंड है प्राइस की स्टेबिलिटी. प्राइस ग्लोबल ऑयल का प्राइस, गैस का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, तो बायोगैस को वो सब वॉलेटिलिटी प्राइस की न देखनी पड़े, इसके लिए एक अश्योर्ड प्राइस का सिस्टम बनाया गया. और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बायोगैस के प्लांट लगाने में, उसमें सपोर्ट दिया जाएगा, कैपेक्स का सपोर्ट. और चौथा पिलर है पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी जहां से बायोगैस का प्लांट लगता है उस वहां से कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन का नेटवर्क चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए भी इस स्कीम में 4th पिलर रखा गया है. 5th पिलर है MSMEs और विशेषकर जो विमेन लेड MSMEs हैं उनके लिए क्रेडिट गारंटी. और 6th पिलर है इनोवेशन के लिए. मान लो कोई नए मेथड से करना चाहे, कोई नया टेक्नोलॉजी लाना चाहे इसमें, तो उनको एक इनोवेशन का स्कोप चैलेंज फंड के थ्रू दिया जाएगा. इन 6 पिलर्स को लेके स्कीम बनी है. स्कीम गोवर्धन स्कीम है. इसमें बेसिकली जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग सिटी गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है,
प्लस पाइप नेचुरल गैस भी देश में कई जगह कई शहरों में आया है। इन सब का आयज जाल्ल्या बसकेन आसामांतल्या इस बायोगैस के प्रोडक्शन आयज जाल्ल्या बसकेन आसामांतल्या बेहारा ते तेजपूर मजगती 135 किलोमीटर लांबायेचो 4 लेन महामार्ग बांदपा खातीर मान्यताय दिल्ल्याचे मंत्री वैष्णव हांणी सांगले। ह्या प्रकल्पाक 8,970 कोटी रुपया जावपाचो अदमास उक्तायलो। असम में एक हाईवे बहुत अच्छा, बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में, वहां से लेके तेजपुर तक। NH15 जो कि गुवाहाटी के नॉर्थ बैंक पे लोकेटेड है, आई मीन ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ बैंक पे लोकेटेड है, उसका ये प्रोजेक्ट है। और ये आगे जाके बहुत सारे अरुणाचल के, आगे नागालैंड के, इन सब के लिए कनेक्टिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे बनता है। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर्स का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। खबरापत्रान आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है। ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं। भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर। भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है, उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 DD नेशनल चैनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। DRDA म्हळ्यार जिल्लो ग्रामीण उदरगत प्राधिकरण हांचे वतीन आयोजीत केल्ल्या पंचसंमेलन VB ग्रामजी कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो। उत्तर गोंय जिल्ल्यांतल्या वेगवेगळ्या पंचायतीच्या वांगड्या खातीर ते संमेलन आयोजीत केल्ले। पंचायत प्रभाग वाठारांतले प्रश्न आनी समस्या जाणून घेवप आनी तांचेर उपाय सोदप ह्या हेतान ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली। उत्तर गोंयच्या वेगवेगळ्या पंच वांगड्यांनी ह्या संमेलनाक आपल्या वाठारांतले वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले, ताका मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली। प्लांटेशनाचेर अजूनही खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही भर दिता। माझे तर म्हणणे हा डायरेक्टराक हांवें आज मुद्दामून म्हणजे ह्या कार्यक्रमाक येण्या फाटी म्हाजो उद्देश तोच आशिल्लो। आमी सगळ्या कडेन रोड सायड प्लांटेशन घेवपाक सुरवात केलां। आमी नॅशनल हायवे कंप्लीट करीत आयल्या, स्टेट हायवे आनी डिस्ट्रिक्ट हायवे, इवन दो द विलेज रोड आमची घेवपाची तयारी आहा। तुम्ही जर हे जर घेतले हातात म्हणजे अंडर RDAच्या अंतर्गत झाडां तुम्ही हाडून दिवपाची आनी एक जर झाडां लावपाक म्हणजे एका दिसान बाबा कितली 31 झाडां लायली, लावपाक लेबराचो कॉस्ट वो RDAच्या वतीन पे करपाचो। दीस इज द प्रोजेक्ट कंप्लिटली। इन फ्युचर म्हाजें तर म्हणणें आहा की आमी रोड क्लिनिंग सुरवात केल्लें आसा। तुमचे जर हेच लोक जर ह्याय कामान येवपा आसत जाल्यार तांकां 400 कित्याक ताका आतां आमी म्हाका दिसता थंयसर 800 काय कितें तरी पेमेंट करता ताका, आनी एवरीथींग इज मेकनायज्ड। म्हणजे तुम्ही तांकां मोटिवेट करून कशा पद्दतीन कामाक हाडटले हें पळोवपाची गरज आसा। जाय जाल्यार भितर तुमी येवपा वचपाचो ट्रान्सपोर्ट मायनस करून तांकां कितें तो दिव येता, बट हें मोटिवेट करीत जाल्यार गांवांतल्या लोकांक आमी हें काम जें आहा पळय खूब मोठ्या प्रमाणात दिव येता। त्या ती प्लांटेशनाचेर भर दिया।
नवी दिल्लीन भेट दिल्या उपरांत गोंयांत परतिल्ल्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज आपूण नवी दिल्लीन देशाचे घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतिल्ल्याचे स्पश्ट केले. ह्या भेटीन राज्यांतल्या एसटी आनी एससी समाजाचे राखीवतेचो विशय तशेंच राज्यांतल्या सुरू आशिल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीची कामां ह्याच वांगडा पक्षाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाचे उक्तावण ह्या सारक्या विशयाचेर चर्चा जाल्ल्याचे तांणी सांगले. 6 आनी 7 सप्टेंबर केंद्रीय घरमंत्री गोंयांत येवपाची शक्यताय आसा. अमित भाई शाह हांकां मेळपा खातीरच गेल्लो. एसटी रिजर्वेशनाच्या विशयाचेर आमी ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्ली. तो प्रोसेस कसो जातलो तितलो सगळ्या स्पीडअप करपाक जाय म्हणून ताका परत एकदा रिक्वेस्ट करून सांगपा खातीर गेल्लो. तांच्यांनी सांगलें इज व्हेरी मच पॉझिटीव आनी तो तांच्यांनी एक्सपेडायट करपाक लायला. लॉ डिपार्टमेंटाच्या वतीन 1 ते 2 दिसाच्या भितर तेजो नोटिफिकेशन्स येतले तेजे डिमांड करताले ते आनी तेज्या उपरांत फुडलो प्रोसेस जो आहा पयली तेज्यो सगळे बाकीचे सगळे लायन अप केल्या त्या प्रमाणे तो स्टेप बाय स्टेप फुडें वचत रावतलो. आमकां खात्री आसा की एसटी रिजर्वेशन जाता तितके बेगीन प्रोसेस जाता. होम मिनिस्टर 2-3 कार्यक्रमां खातीर हांगासर आसा. पयलो कार्यक्रम म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन 6 तारखेर सांजचें जातलें. प्रेजिडेंट्स कलर्स हें फंक्शन आसा तें फंक्शन 7 तारखेर सांजचें आसतलें आनी 7 तारखेर सकाळच्या हेतूर वेस्टर्न झोनल कावन्सील मिटींग जी आमी 3 वर्सांच्या उपरांत परत आमी होस्ट करता. फाटले फावटी आमी एकदां होस्ट केल्ली. ज्या मिटिंगेंत गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र ह्यो सगळ्यो स्टेट्स येता, दमन दीव तेंची वेस्टर्न झोनल कावन्सीलची मिटींग ही हांगासर ऑर्गनायज जाता. त्या खातीर 2 दीस होम मिनिस्टर्स गोंयांत आसतले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी नवी दिल्लीन केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह तशेंच पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांची भेट घेतली. गोंयच्या पर्यटन वेवसाया खातीर फायदेशीर जावपी फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन प्रोग्राम सुरू करपा खातीर केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी मान्यताय दिल्ल्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी खबराकारांक सांगले. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांच्या वांगडा पर्यटन विशयक वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाल्ल्याचे तांणी स्पश्ट केले. तातूंत अदीक विमान सेवा, छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल संग्रहालय फोंडा, पर्वरी टावन स्क्वेअर, स्वदेश दर्शन परिपथ, पर्वरी पोबुर्फा, हरवळे ग्रामीण परिपथ, इको टुरिझम ह्या सारख्या विशयांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे तांणी सांगले. Country is the fast track immigration, that is a trusted travelers program, FTI-TTP. या प्रोग्रामांतल्यान इम्पॉर्टंट आसा की जवळ these 13 airports where there are already e-gates are live today are already available. आणि 13 airports वयल्यान another 21 airports are already announced at the launch. Goa is somewhere where we can definitely look at launching this program. एक म्हणल्यार आमचे ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर होम we explained to him how this particular facility can help as far as Goa is concerned. पहिले म्हणल्यार FTI TTP program is something which is free of cost, where a registered traveler scans his boarding pass and passport at an automated e-gate. He's verified biometrically and is cleared within 30 seconds. So no queue, no manual counter, and the e-gates work at both departure and arrival. या हातूंतल्यान tourism facilitation जाल्ल्याक there are a lot of advantages that Goa can get. One is for the tourist where he is traveling. So when an Indian, especially an Indian flying home from the Gulf, Europe or UK or any other country, can pick up their gateway as Goa. तेहलका.com मासिकाचे संपादक तरुण तेजपाल हांकां लैंगीक अत्याचाराच्या प्रकरणात मुंबय उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठान दोशी थारायला. तांकां न्यायालयांत 10 वर्सांची सक्त मंजुरीची ख्यास्त आनी 5,20,000 रुपयाचो दंड अशी शिक्षा सुनायल्या. प्रमाण न्यायालयान तांकां 10 वर्सांची सक्त मंजुरीची ख्यास्त फर्मायल्या. न्यायालयाक शरण येवपा खातीर 2 सप्तकाची मुजत खंडपीठान दिल्या. न्यायमूर्ती नीला गोखले आनी न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर हांच्या खंडपीठान हो निर्णय दिला. हाचे पयलीं तेजपाल हांकां निर्दोश मुक्ततायेचो सत्र न्यायालयाचो निर्णय उच्च न्यायालयान भायर मारला. हे प्रकरण 2013 वर्सा जाल्ले. गोंयांतल्या एका हॉटेलाच्या लिफ्टीन आपल्या कनिश्ट बायल वांगडा शारिरीक आगळी केल्ल्याचो आरोप तरुण तेजपाल हांच्या आड केल्लो. 2021 वर्सा सत्र न्यायालयान तेजपालाची निर्दोश मुक्तता केल्ली. मात गोंय सरकारान त्या निकाला आड उच्च न्यायालयान आव्हान याचिका दाखल केल्ली. आयज जाल्ल्या निकाला विशीं गोंयचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी अदीक म्हायती दिल्या. We will study this matter. We will decide whether to challenge that portion of the order. We have not decided anything so far.
But we wanted maximum fine to be imposed, and we will, once we get a copy of the order, we will take a call on it. They are bound to challenge it. We know about it, and we are all prepared for it. Our team of lawyers are there. We will defend it at any cost, and we will not let it lose this in this manner. आगामी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पेडणेच्या आमदार प्रवीण आलेकार हांणी पक्ष संघटना अदीक सक्रिय करपाची कार्यावळ चालीक लायल्या. धारगळे हशाळबाग हांगा पयलेच फावट ताणें कॉर्नर मिटींग आयोजीत केल्ली. व्हडा संख्येन थळावे कार्यकर्ते आनी बायलां कार्यकर्त्यो हजर आशिल्ल्यो. भाजप सरकाराच्या माध्यमांतल्यान पेडणे मतदारसंघातली उदरगत जाल्ल्या अशें सांगून फुडली उमेदवारी लेगीत आपणाकूच मेळटली असो विश्वास आलेकर हांणी उक्तायलो. आज हांव सोदता जी कामां हांवें केल्या, हांवें म्हाज्या जे आयज बरें बरो म्हाका जे आयज सपोर्ट दिल्लो, जे आयज म्हाजे सगळे फाटल्यान आसा, जे धडाडीचे म्हाजे कार्यकर्ते, तशेंच म्हाजे सगळे जाण बरे मागपी, तेंच्यांनी आयज बरें बरो म्हाका सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी जे आयज सपोर्ट दिलो त्याच सपोर्टाचेर आयज हांवें पेडण्याची काम करून दाखयल्लें आसा. जे आयज तशेंच म्हाजो विचार आसा, सगळ्यांनी तुमी म्हाका एकदां सपोर्ट तुमी दिलो, तसोच म्हाजो आनीकूय विचार आसा, आनीकूय बरें डिव्हलप करून पेडण्यान दाखोवपाचें. शिवोलेच्या श्री स्वामी समर्थ परिवार मठांत स्वामीच्या मुर्तेक अपमान करपी टिप्पणी करून भाविकांच्यो धार्मीक भावना दुखयल्या प्रकरणात अंजुनी पुलिसांनी संतोष रामचंद्र हमाणी हाका अटक केल्या. बिरेस्तारा 30 जुलय शिवोलेच्या मठाचे संस्थापक अध्यक्ष निलेश वेर्णेकार हांणी ह्या विशीं पुलिसांक कागाळ दाखल केल्ली. अज्ञात दुबावितांनी आमचे गोय ह्या फेसबुक ग्रुपाचेर श्री स्वामी समर्थ विशीं अपमान करपी मजकूर पोस्ट करून भाविकांच्यो भावना दुखायल्ल्याचो दावो ह्या कागाळीन केल्लो. पुलिसांनी तपास केल्या उपरांत काल सांजे 5 ऑगस्टाक संतोष लामाणी ह्या दुबाविताक ताब्यात घेतला. बाकीच्या म्हणजे फेसबुकाचे आमचे डिटेल्स आसा, सो आमी फेसबुकार बरयला, सो फेसबुकार जशी आमकां म्हायती मेळटी ते प्रमाणे आमी फुडले कारवाई चालू करतली. सध्या आमी आमची फक्त कितें केला की हो जो संतोष आसा तेजे आमचे थ्रू रिलायबल सोर्सीस इन्फॉर्मेशन काडून आमी तेका ट्रेस केलो. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसो उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. सांद्रे मतदारसंघातल्या गरजू दुयेंती खातीर थळावे आमदार विरेश बोरकार हांणी 24 वरां चलपी अँब्युलन्स सेवा उपलब्ध करून दिल्या. ह्या वाठारांत हो एक महिलाचो फातर आसा अशें आमदार बोरकार हांणी म्हळें. हाच्या हस्तुकीर रुग्णवाहिकेचे पूजन जाल्या उपरांत ही सेवा कार्यरत जाल्या. सांद्रे मतदारसंघात ही आरोग्य क्रांती जाल्या अशें तांणी म्हळें. सांद्रे संस्कृती क्रीडा संघ हांचे वतीन ही सेवा उपलब्ध जाल्या. संघाचे अध्यक्ष योगेश हळदणकर, सचिव प्रसाद शिरोडकर, खजिनदार तुषार बकाल हांचे सयत हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले.
लोकांचो डिमांड आसलो की एक एम्ब्युलन्साची गरज आसा कित्याक खुबशे एक्सिडेंट जाताले एमर्जन्सी सर्विसीस केन्नाय घरा कडेन कोणूय बरो ना जाल्यार आमकां खुबशे कॉलूय येताले सो आमी तेन्ना ठरयलें की हांगा आमच्या सानंद्री मतदारसंघात एक एम्ब्युलन्साची गरज आसा आनी तेकाच लागून जे आमचो ग्रूप आसा जो सानंद्री संस्कृती आनी क्रीडा संघ यांच्या अंतर्गत ही एम्ब्युलन्स आमी आयज प्रोवायड केल्ली आसा आनी आयज तेजें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट, गोवा राज्य जैवविविधताय मंडळ, आदिवासी कल्याण विभाग आणि शेती विभाग हांच्या जोड पालवान 8 ऑगस्ट दिसा मडगांवच्या रवींद्र भवनात राज्य पावंड्यावेलो रानभाजी महोत्सव आयोजित केला. आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन ही माहिती दिली. या पत्रकार परिशदेन जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष विनय तुपकी, आदल्यो सरपंच सविता तवडकर आणि आदिवासी कल्याण विभागाचे संचालक निलेश धायमोडकर हजर आशिल्ले. 3 महिने नॅचरल रानभाज्यो आमच्या फॉरेस्टांत किंवा आजूबाजूच्या माळ रानाचेर आनी बाकीच्या आमच्या परिसरांत त्या दिसांनी मेळटा आनी ताजी माहिती आसा ती गांवांतल्या लोकांक डिटेल आसता, शहरांतल्या लोकांक नासता आनी त्यामुळे त्या रानभाजयेची वळख शहरी लोकांक जावची, ते प्रकार कितें आसा, त्या रानभाजयेमध्ये कितें गुणधर्म आसा ही माहिती जावची आनी गांवांतले लोक जे प्रिपरेशन करतात त्याची रेसिपी आसा त्यो कळच्यो हो आमचो मुखेल उद्देश आसा. कुजिरातल्या श्रीनिवास सेनाय धेंपो महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी मंडळ वेंचणुकेन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या उमेदवारांनी घसघशीत जैत मेळयलें. वेंचणुकेन जैतिवंत जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक सुयश देवेंद्र सावंत, जनरल सचिव अमोघ गजानन लोटरीकर, सांस्कृतिक सचिव पार्थवी प्रमोद सावंत, विद्यार्थिनी प्रतिनिधी आणि खेळा सचिव प्रणव नायक हांची निवड जाल्या. उपाध्यक्ष म्हूण ईशान सिंग हाका वेंचून काडल्या. विद्यार्थ्याचे कल्याण आनी नेतृत्व गुण ही एबीव्हीपीची शिकवण मतीन दवरून काम करतले अशें नवनिर्वाचित विद्यार्थ्यांनी सांगलें. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत आशिल्ल्या NDFC म्हळ्यार राष्ट्रीय चित्रपट मंडळान मुंबईत ब्रिक्स वेव्स बाजाराचे आयोजन केला. या कार्यावळीचे उक्तावण सुवाळ्यात माहिती आणि प्रसारण सचिव चंचल कुमार, महाराष्ट्राचे संस्कृती मंत्री आशिष सेलार, इफीचे महोत्सव संचालक आशुतोष गोवारीकर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. या वेळार उलयतना माहिती आणि प्रसारण सचिव चंचल कुमार हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला संस्कृती आणि सर्जनशीलतेक उर्बा दिवपा खातीर सेगीत यत्न सुरू आसा अशें सांगलें. अंदूचो ब्रिक्स चित्रपट महोत्सव इफी वांगडा आयोजित करतले अशी माहिती लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली. ब्रिक्स वेव्स बाजार कार्यावळीन ब्रिक्स वांगडी देश आणि भागीदार देश हांच्या मदले सुमार 500 प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात. व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर मजकुराचो प्रसार जाल्ल्याची चूक मान्य करून मेटाचे मुखेली मार्क झुकरबर्ग हांणी भारत सरकाराची माफी मागल्या. या फाटभुंयेर माहिती आणि तंत्रज्ञान विशयक संसदीय समितीचे अध्यक्ष निशिकांत दुबे हांणी प्रतिक्रिया दिल्या. भारतातले कायदे, संविधान आणि संसद हांचो हो विजय आसा अशें तांणी म्हळें. 140 कोटी भारतीयांचे फुडारपण करपी प्रधानमंत्र्यांची शक्त तातूंत दिसता अशें सांगून भारतांत वेवसाय करप्यांक भारतीय कायद्याक पाळो दिवप गरजेचें आसा अशें दुबे हांणी स्पश्ट केलां. ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की है, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उणे तापमान 25.7 अंश सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. लोकसभा अधिवेशनात आयजूय विरोधकांच्या बोवाळाक लागून सभाघरांत आडमेळी 2 फावटी तहकूब केले उपरांत सभापती ओम बिर्ला हांणी सभाघराचे कामकाज दिसभरा खातीर केले तहकूब. राज्यसभेत लेगीत विरोधकांची घोषणाबाजी आणि बोवाळाकूच खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी गोंयच्या मिना खण उद्देगाचो विशय केलो उपस्थित.
DRDA आयोजित पंच संमेलनात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी घेतलो वांटो. उत्तर गोंयच्या पंच वांगड्यांच्यो समस्या घेतल्यो जाणून. तेहलका.comचे आदले संपादक तरुण तेजपाल हांकां मुंबय उच्च न्यायालयाच्या पणजे खंडपीठान थारायला दोशी. सत्र न्यायालयाचो निर्णय भायर मारून सुनायली 10 वर्सांची सक्त मंजुरीची ख्यास्त. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत NDFCचे अतीन मुंबई ब्रिक्स वेव्स बाजाराचे आयोजन. ब्रिक्स वांगडी देशाचे सुमार 500 प्रतिनिधी घेतात वांटो. इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.